आज सोमता आयज नवो दीस आनी फाल्यां आमची दोबाचीक परब. कालच्या दिसा हांव तुमकां उगडास कोत्तालो पवित्र सुबेन आनी भोव करून ताचे सुबेज देवान भाग्यवन जुसेबाजाचें भाग्यवनपण बरें जिवीत पळयलें आनी ताका कालच्या दिसा 14 जानेराचे 2015 वर्सा सांत म्हूण परगट केलो. आनी रोखडेंच दुसऱ्या दिसा आमची गोंयची दिवसेस आमचे लागीं मागता भाग्यवन जुसेबाजाची भक्ती चोडोवंक वाडोवंक आनी आयज तो दीस भाग्यवन जुसेबाजाची भक्ती वाडोवचो दीस. Day for the promotion of devotion to Saint Joseph Vaz. हें सांगून आयज आमच्या दोळ्या मुखार विशय दवरला तो माय मारिया शेवटपर्यान जेजूक विस्वाशी रावली. आमी विस्वाशीपणान जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो दीस भेटयला दिवसेच्या पाद्री आनी मोठवाश्या दादल्या आनी बायलां मेन एंड विमेन रिलिजियस आनी देव आपोवण्याच्या वावरा पासत. तुमी हे जाणात बाबा बुडीनो की दर दिसा आमी कांय वारादां पासत मागत आयल्या. आयजूय आमी मागलां. सकाळीं आमचे मदें 9:15 मिसाक मडगांवचो वाराद द डिनरी ऑफ मारगांव आमचे मदें आसलो आनी आयज सांजे आतां तुमी ऑलरेडी आमचे मदें आसात. शिंशिनी ह्या 4 वरांच्या मिसाक तुमी हाजीर जाल्यांत आयज तुमचे पासत आमी मागता. आतां सदांच आमी तुमकां ही थोडीशी माहिती दिवन आयल्या. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, मडगांवा वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आखे दिकारपाले फातोर्डा मारगांव होली स्पिरीट मारगांव ग्रेस चर्च नावेली आनी जोरीवाडो ही हालींच नवी फिरगोस स्थापन जाल्ली रुजाय साहेबणीची फिरगोस. शिंशिनी वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आसोलना बेतूल काबदरामा कानागिनी कॉर्तो द फातोर्पा शिंशिनी कुंकोनली द्रामापूर सारजोरा तोलेकांटो वेली आनी वेरोदा. बाबा बुडीनो, तुमकां हे सांजे वेळार इतल्या जाणांक माटो बोर वतोसोर आमी तुमकां पळयता तें म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता. कितें तरी तुमकां ह्या जाग्यार ओडून हाडटा. न्हयच फकत तो जागो पूण भाग्यवंत जुजेचो मोग आनी ताची भक्ती म्हाका दिसता तुमकां ओडून हाडटा आनी त्या मदीक देवाचो मोग. आयज कितलींशीं जाणां तुमी आयल्यान देखून हांव खुशाल जावन तुमचे बरोबर देवाक आर्गां दिता आनी तुमकां सगल्यांक म्हजो केरीत माई मोगाचो येवकार दिता ही मिसाचे भेटेक. आनी मागता देवा लागीं जशें सदांच आमी मागत आयल्यांत ही मिसाचे भेटे वरवीं देवाची उपट बेसांवां देवाची कृपा घोटाय आमचेर आमच्या फामिलीचेर आमच्या गोंयचेर आमचे दिवसेजीचेर सगल्यांचेर आमचेर पडूं म्हूण आमी मागता. जें कितें आमी जायते फावटी मागूंक पासून नकळो पूण देव अदीक बरें जाणा तें पासून देवान आमकां दिवचें म्हूण बाबा भयणीनो ही आमची काळजाची आस. आनी आमच्या बद्दान जें कितें करूंक जाय तेंय आमी करुया बरे भाशेन शिताबेन ल्हानविकायेन भक्तीन आनी ओतम्याचे उर्बेन ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करुया. तुमचे सेवेक हे पळय हांगा आमची स्क्रिन्स आसात, पड्डे आसात, थंय उतरां घालतात. त्या वेळार जाबाब दिवया, गितां गावया. आनी फाटीं एकलो फादर म्हणटालो आख्खें आख्खें मीस भर म्हणूंक लागलो आमी हात जोडून रावया. कांय बरी वस्त खरेंच बरी वस्त. आमचे लागीं जाता जाल्यार आमी प्रयत्न करुया. वील ट्राय दॅट. हात जोडून रावप म्हणल्यार देवा मुखार ल्हान जावप, ल्हान जावन देवाची कृपा रित्या हातांनी घेवप. हें तर खरें जाल्यार आमी सगलीं बाबा बुडीनो बरे भाशेन वांटो घेवन ही भेट जाता तितली शिताबेची बरी आनी देवाचे जायते कृपेन बोलिल्ली बेसांवांनी बोलिल्ली करूंक आमी सगल्यांनी
वावरुया. आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार. भाव भयणीनो, सांत जुजे वाजाचे परबेचो तयारेचो आयज निमाणो दीस. फाल्यां आमची परब. मारये भाशेन जेजूक शेवट पर्यंत विस्वाशी रावंक आमकां आयज आपयल्यान. तिचे भाशेन भाग्यन जुजे वाजानूय केलें. तशेंच आमी करूंक आमकां उलो आसा. हो उलो आमच्या मनान दवरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावया. एकलोच आमचो सुमी. आयचे मीस भेटयला दिनवासनेचे देवाक आर्गां दिवंक सगलीं बेसांवां मेळ्ळ्या खातीर आपल्या काजराच्या दिसा समयार रोमाल्दो आनी मेलिटा मेनेझीस सांकवाळे देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत मागतना चिकोण आयज आपलो वाडदीस काजराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. अदीक करून जी कोण पिडेंत आसात कश्ट जावतात जी कॅन्सराचे आनी दुसरे पिडेंत आसात देवान सगल्यांक पेकोवणी दिवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. मोगाल बावा भयणांनो, ह्या गवळीक वर्साचो आयचो विशय देवाच्या उतरांतल्यान आनी हेर सेवा धर्मीक रितीन जेजूचो पाटलाव करूंक परतून परतून आमकां नेट करतना सायबीण मायेचें जिवीत एक नमुनो कसो आमचे मुखार दवरता. सायबीण मायेचें जिवीत कसलेय वेगणुकेक आनी कसल्याय नोमान आमी जेजूचो पाटलाव करूंक फावो तें आमकां सायबीण मायेचें जिवीत एक व्हड देख जावन आसा. आयज आमचे परबेच्या तयारेच्या निमाण्या दिसा सायबीण मायेक आमचे मुखार दवरून
आमी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्तांव. माय मारिया शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावली. आमी विस्वासपणान जेजूचो पाटलाव करूया. तेच सायबीण मायेचें जिवीत आमकां सगल्यांक जेजूचो नीज पाटलाव करूंक स्मृती आनी बळ जावं. आयचो नोवेनाचो दीस आमी आमचे दियोसेजीच्या पाद्री, मोटवाशां आनी धार्मीक मनशांक तशेंच देव आपोवण्या वावरा खातीर भेटयला. देवाच्या मोळ्यांत वावर कोत्ताना बागीवंत जुजे वाजा भाशेन उर्बेवंत देवा वावराडी तांकां कोर म्हूण आनी आमचे दियोसेजींत देव आपोवणी बोरतेन फावो जावंक मागुया. त्या भायर आयज बागीवंत जुजे वाजाची भोगती वाडोवचो दीस म्हूण पाळटना ताची भोगती ओदीक आनी ओदीक सगल्यांक वाडोवंक आनी फांकारूंक आनी ह्या मिसा भेटेंत कोतकोत्यान मागुया. तशेंच मारगांव आनी चिंचिनी ह्या वाठारां पासत आयज मागुया. आनी भाव भयणीनो, जायते तरेनी आमी चुकल्यात. देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारून म्हणुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागयो सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Uźwiak poznaj, amcie magnie, aj
सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आणि मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजियाच्या सिमापर्यान परजळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो बावाट ओदीक ओदीक वाडोय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कोर. या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, इस्रायेला, तूं म्हजो चाकोर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयचे कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेचे शिमा पर्यान म्हजी सोडवून पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सगळीं म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो, ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केल्याय. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या, सगल्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. भागिवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात. पावलो देवाचे कुशेन
जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरिंत शारांतले पवित्र सभेक म्हणजे क्रिस्ता जेजू सभें पवित्र केलोल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयतात कारण तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवें आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Soy sorbes por 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 Soy Soy sorbes por 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 Soy U cordonia amci calza che vonto già potraci otra U cordonia amci calza che tu già potraci otra Soy sorbes por 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 Soy Soy sorbes por 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 Soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जुआवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हिचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां म्हज्या उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांवें उदकांत स्नान दीत आयलां. आनी सुवावान अशी गोवायकी दिली पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतान आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलोलो तो हांवें देखलो. हांवेंच ताका वळखो नासलो पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळां जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. प्रतीच्या बाबा भयणानो देवान मनशाक मोगान रचलो आनी देवान मनशा लागीं एकूच मागलें की ताचो पाटलाव करूंक. तो सांगता तें जिवितांत पाळूंक देवान मनशा लागीं मागलें. पूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता की मनीस देवाचें उतर आयकोचे सुवातेर मनशान आपणाक जाय तें केलें.
आनी अशे तरेन मनशाच्या जिवितांत शेवट आयलो, हो मरण मनशाच्या जिवितांत भितर सरलें. पूण आमचो देव मोगाळ आनी काकलुतसार की मनशाचो सासणाक शेवट जायना जावंक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मनशाचे सोडवणे पासत ओपून दिलो आनी आपल्या पुताचे आयकात म्हूण ताणें सांगलें. ताचो खरो पाटलाव करूंक ताणें आमकां सांगलां. पूण आमी पळयलें जाल्यार मनीस जायते फावटी आपल्या जिवितांत त्याच क्रिस्ताचो खरो पाटलाव करूंक विसरता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमकां आयचो विशय उगडास करता वा आमकां एक देखीवट नमुनो दवरता जाणें क्रिस्ताचो खरो पाटलाव केलो. माय मारेन शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावली आनी विस्वाशीपणान जेजूचो पाटलाव केलो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी आमच्या दोळ्या मुखार सायबीण मायचें जिवीत दवरुया. आमकां दोन भाशेचे पाटलाव करपी मनीस मेळटात. एक मनीस आमकां मेळटात जे खरो पाटलाव करतात पूण तांच्या फाटल्यान तांचो आदाव आसता. आमी म्हणटा सॅल्फीश मोटिव्स. म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका नांव जाय, म्हाका वडवीक जाय, हें तांच्या मनांत काळजांत आसता. आनी ताकाच लागून मनीस असलें धोरण घेवन भोंवता आपल्या जिवितांत. पूण आमकां दुसरे वाटेनूय मेळटा जे मनीस कसलोच आदाव नासतना आपल्या जिवितांत ते जेजूचो पाटलाव करतात. वी कॉल देम एज सायलंट वर्कर्स. आपल्या जिवितांत ते खऱ्यानूच जेजूक आपल्या जिवितांत दवरून ताचो पाटलाव ते करतात. म्हणजे कसलोच आदाव नासतना, कसलेंच आपलेपण नासतना, कसलो स्वार्थ नासतना ते खरेपणी जेजूचो पाटलाव करतात. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जुआंव बाप्तिस्ताची खबर मेळटा. आमी जाणा जुआंव बाप्तिस्ताक लोक व्हड प्रवादी म्हूण मानताले, ताचे आयकताले. पूण जुआंव बाप्तिस्त पळयता आपल्याकूच ल्हानवीक खालतो करून तो जेजूक वयर काडटा. दाखयता की हो सोरवंडार आयला तुमकां सोरवण दिवं, ताचें आयकात. दाखयता आपल्या जिवितांत ल्हानविकाय खालतीकाय. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत मॅथ्यू 15 चॅप्टर 15 वर्स 11 आमकां जेजू थंय सांगता की खरो पाटलावदार आपल्या काळजांत कितें बाळगून दवरता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेन्ना आमी जेजूचो वयल्या वयर पाटलाव करतात तेन्ना जिविताची बदलणी जायना. कित्याक जायते फावटी आमचें ध्यान मन फकत देवोसावाचेर उरता, चाली रिती पाळपाचेर उरतात. जिवितांत खरो पाटलाव आमी जेजूचो करतले जाल्यार कितें आमी सोडून दिवंक जाय ते मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 11 आमकां सांगता. वायट चिंतना, प्राणघातकीपण, पर्दोवाळ, पोजोळपण, चोरयो, लोटी गोवाय, निंदा हे आमच्या जिवितांत आसा. ते आमी सोडून दिवंक सोदिना. पूण आमी भायल्यान दाखयता
आमी जेजूचो पाटलाव करतात म्हूण तसलो पाटलाव जेजूक आवडना. आमच्या जिवितांत आसा तें हें वायट आमी भायर उडोवंक जाय. आनी हे आमी सायबीण मायच्या जिवितांत पळयता. तिच्या जिवितांत कितें आसलें काय, तिच्या जिवितांत वायट चिंतनां आसूंक नात पूण बरी चिंतनां आसलीं. आनी हाकाच लागून आमकां उदाहरणां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. काना गांवांत लग्न मारिया एलिझाबेथीक भेट दाखयता तिची चिंतनां बरी आसलीं दुसऱ्यांक बरेंपण करूंक, दुसऱ्यांक पावूंक. देवाची आवय जावची ती आसली, व्हड मान तिका मेळूंक शकतालो पूण आपणाकूच विसरता बरेंपण करूंक ती वेता. आयज आमच्या जिवितांत असलें आसा काय? आमी वायट चिंतनां घेवन भोंवता, दुसऱ्याचें वायट करप, दुसऱ्याचें पाड करप, दुसऱ्याच्यो गजाली करप, हें आमच्या जिवितांत चालूच आसा. बरेंपण केन्ना आमी दाखयतले काय? खरो पाटलाव जेजूचो केन्ना करतले काय? जेन्ना आमी हें तर भायर उडयना जाल्यार खरो पाटलाव आमच्यान करूंक जायना. आमी मारयेच्या जिवितांत पळयता निर्मळपण तिणें सदांच सांबाळ्ळें, पातकावीन ती जियेली. आयज आमच्या जिवितांत निर्मळपण आसा काय? निर्मळपणान आमी जियेता काय? हें आमी विचारूंक जाय. खरो पाटलावदार जेजूचो आपल्या जिवितांत निर्मळपण सदांच सांबाळटलो. ताचें मन, ताचें काळीज सदांच निर्मळपणाचेर आसतलें. हांवें पवित्र कसो रावंक जाय, पवित्रपण जिवितांत कशें सांबाळूंक जाय ताचेर ताचें ध्यान मन आसतलें. पूण आयज आमचें ध्यान मन जायते फावटी दुसऱ्या वस्तूंचेर आसा. कितें आमी पळयता, कितें आमी करता तें जायते फावटी वायट आमच्या जिवितांतल्यान भायर सरता. पवित्रपण जायते फावटी दिसती पडना. खरो पाटलावदार जेजूचो आपल्या जिवितांत पवित्रपण आपणायतलो. पवित्रपण आपणावून आपल्या जिवितांतल्यान हेंच पवित्रपण दुसऱ्याक दितलो. हें आमी आसा काय जिवितांत? वा आमी फकत नोवेना फेस्तां परबो करूंकूच उरल्यांत काय? हें खंय पावलें काय? आमचें पवित्रपण निर्मळपण खंय पावलें काय हाचेर आमी बारीकसाणेन नियाळ करूंक जाय. तिसरे सुवातेर मारयेचें काळीज दोयाळ आसलें. दोयाळ काकलुसार ती जाली. हें आमी पळयता तिच्या जिवितांतल्यान. मान सोदूंक ती भोंवूंक ना. दुसऱ्यांनी येवन आपली सेवा करची तिचें जिवीत जावंक ना. पूण खूद आपूण ती दुसऱ्यांक बरेंपण करूंक वेता, दया करूंक ती वेता. आयज आमच्या जिवितांत ही दया सेवा चाकरी आसा काय? निस्वार्थीपणान आमी सेवा चाकरी करता काय? वा आमच्या जिवितांत सगळोच आपसुवार्थ भरलेलो आसा? आपसुवार्थाचें जिवीत आमचें जालां. खंय आमचें जिवीत पावलां काय? दुसऱ्यांक दया काकलूत दाखोवंक आमी विसरता. आयज आमच्या वाड्यांनी नदर मारूंक जाय. शेजाऱ्यांक वळखनात. झगडीं झुजां आमच्या जिवितांत कित्याक पासत? संवसारीच्या राटावळींनी आमी गुल जाल्ले आसा. संवसाराच्या दास्तींनी आमी गुल जाल्ले आसा. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमचो शेवट जातलो. शेवट जाताना मरण येताना कितें घेवन आमी वेतले काय? पयशे, दुडू, भांगार, गिरेस्काय ना. पूण आमी घेवन वेतल्या ह्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो आमी करता. बरेंपण, दया, सेवा चाकरी आमी दुसऱ्यांक दिता तें घेवन आमी वेतले. हाचेर जायते फावटी आमचो लक्ष पडना. हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, खरो पाटलावदार जेजूचो आपल्या जिवितांतल्यान बरेंपण वाटीत वेतलो. आनी हें आमी भाग्यवंत जुझेवाजाच्या जिवितांत पळयतात. तो बरेंपण वाटीत गेलो. आपल्या जिवितांतल्यान आपल्या काळजाच्या भांडारांतल्यान ताणें बरेंपण दिलें. सायबीण मायन आपल्या काळजाच्या भांडारांतल्यान बरेंपण शिपडायलें. आयज आमच्या काळजांत कितें आसा हाचेर नियाळ करूंक फाव. विस्वाशीपणान
आमी जेजूचो खरो पाटलाव करूंक जाय. विस्वाशीपण आनी मोग बराबर वेतात. जंय मोग आसा थंय विस्वाशीपण आसा, आनी जंय विस्वाशीपण आसा थंय सदांच बरेंपण आसा. हें आमी जायते पावटी विसरता. तुज्या बाबा भयणांनो, जायते पावटी आमी भायल्यान दाखयता की आमी जेजूचो पाटलाव करता म्हूण, पूण आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी जेजूक नाकारता. आमच्यो कोरण्यो जेजूचो पाटलाव करता म्हूण आमकां दाखयना. आमच्यो कोरण्यो जेजूक नाकारतात तसल्यो जातात. आयज हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. म्हजें खरो पाटलाव जेजूचो हांवें केला जाल्यार आयज पासून म्हज्या जिवितांत सगळेंच वायट आसा, आनी जंय वायट आसा थंय केन्नाच आमी खरो पाटलाव करूंक पावची ना. तर प्रतीच्या बाबा भयणांनो, आमकां जेजू म्हणटा, जंय तुजें तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जर आमचो तेवो जेजू जावन आसा जाल्यार आमचें काळीज जेजूचेर आसतलें आनी ताचो पाटलाव आमी खरो पाटलाव आमी करतले. पूण जर तरी आमचें काळीज जेजूचेर ना, तो थेवो म्हूण आमी मानून घेनात, ताचो खरो पाटलाव करिनात, तेन्ना संवसारी तेवे एकठांय करूंक आमी भोंवता. आनी जेन्ना संवसारी तेवे एकठांय करूंक आमी भोंवता तेन्ना आमी जेजूक सांडटा. आनी जेन्ना जेजूक सांडटा तेन्ना वायट जिवितांत भितर सरता आनी वायट आमकां जेजू थंय पयस व्हरता. तर असलें जिवीत जावचें न्हय. आमी मारये भाशेन शेवट पर्यान जेजूचो खरो पाटलाव करूंक जाय. आमकां नमुनो मारिया पवित्र सभा दोळ्या मुखार दवरता. तर आमकां हीच कृपा मागुया की आमी शेवटाक आमचो नाश जायना जावंक, पूण आमकां बरेंपण मेळूंक देवा थंय जेजू थंय आमी सदांच खुशाल आसूंक. आनी खुशालकाय मेळटली जाल्यार आमी ह्या संवसारांत हो बरो मारूक आमच्या जिवितांत दवरूंक जाय. तरीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. खरीं पाटलावदारां आमच्या कोरण्यांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक, आमच्या उतरांतल्यान आमी सदांच गोवाय दिवंक देव आमकां आपयता. तरीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करून म्हणुया. सतमंदान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरपी सांबावलो, आंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुसात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, सगळ्या याज्ञिकांनी, मोठवाशांनी आनी धार्मीक मनशांनी आपल्या जिविताचे देखेन जेजूचे शेगोवन जिवंक आनी भोव करून ल्हानवीक जिविताची उत्तम देख आपले पोरचेक जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या कुटुंबांनी ल्हानूचतावन आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक सर्गीचे वाटेन चलोवंक आनी सायबीन मायन आनी बागीवोन झुजे वाजा भाशेन
शेगुनी जिवीत जियोंक जाता तितलो सहकार आनी उतेजन तांकां फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचो गोंयचो पूत आनी आस्कारी बागिवोन जुझेवाज आमचो आनी आमचे गोंयचे दिवसोजीचो अभिमान ताका आमी केरीत भोवमान दिताना ताच्या जिविताचे देखीन वाडोवंक आनी ताची कबर आनी भक्ती घडटा ते भाशेन वाडोवंक आनी पसरवंक देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयज आमचे दिवसोजीचे पाद्री म्हत्वाच्या आनी धार्मीक मनशा पासत आमची मागणी उबारतना बागिवोन जुझे वाजा भाशेन जेजूच्या मोगाच्या उज्यान तांची कालसां बरोवंक आनी तशेंच देवा मोल्यान वावर करूंक आनी जेजूचो मोग पोरजेक दिवंक आमचे दिवसेजीक देव आपोवणी बोरतेन फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. मारगांव आनी चिंचिनी वारादांतली रोमारियांक घेवन आयलोल्यांक जावं गवल्यांक आनी सगल्या भावार्थ्यांक आनी तशेंच त्या वारादांनी आसलेली क्रिस्ती पोरसां बागिवोन जुझे वाजाचे विनवणेन भावार्थान ओकोण जावंक आनी क्रिस्ती शेगुनांनी आपलें जिवीत नेटोवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाक सांगुया. सर्गीच्या बापा, भावार्थान केल्ली मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान ह्या मागण्या वरवीं आमी सदांच तुजे विस्वासी सेवक जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उंड्या स्वराच्या दाना बापाक भेटयतना आमकां आसलोलो मारेचो मोग आनी तिची भोक्ती आनी ती शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावली तशीच आमची खुशी देवाक भेटोवया आनी गीत गावया दुपाचो जसो परमळ. म्हज्या बाबा भणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या धोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या देणाचेर कोलवणायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी जिवणपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुझेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसोनें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Jesu, ami oudokata, ani kalzidle bieta, titles morbi, tu voi bovario sol, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुवार मारी देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन सुसे, भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक मागण्यांतल्यान भाग्योन जुसे देवाक सदांच विस्वाशी रावलो. सायबीण माय हेच विस्वाशीपण मागण्यांतल्यान तिणें घोट केलें. आमचें जिवीत खरेच भशेन आयच्या दिसा ह्याच मागण्यांतल्यान आमी देवाक विस्वाशी रावंक आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. मोगान कुशालकायेन आसता तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी.
सम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे पोरमणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रोगता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हाका दाद दी आनी तुजे सोशिल्लो वेगळो सरूंक कधीच निर्मनाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिवितांत. जेजूक आमच्या काळजान घेवंक नितळ काळजान फुडें सरुया. पवित्र कुमयां तुमच्यान जिबेर वो हातार घेवं येता. फुडारी दाखयता ते मांदावळीन कुमयां घेवचो म्हूण आमी विनवती कोत्ता. दुसऱ्या धर्माची कोणीय भाव भयणां आसात जाल्यार कुमयां घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया. आत्म्या म्हज्या गायन कर. Gayon ko
Boże, भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू Jesu mozo deutaro, Boże, भितर जियेता moja riglole, Gacit calis dar Od miał Boża gajon gor Tuszal gainu lazor Boże, भितर जियेता mozo Deus জীবন Jesu. Od miał Boża gajon gor Tuszal gainu lazor Boże, भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, सांत जुझेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीच्या सोडवणेचो हुस्को धरून शिववर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नवी. Amen. मातशें बसूया. मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो, इतलो सोगोट तुमी लोक ह्या माटवान बरोवन वतो सोर पळोवन म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगता. पोरूंच्या वर्सा हे भाशेन नासलेले. खरें म्हणल्यार असलेच 2 माटो आमी तयार केल्ले आनी तेन्ना कोवीड आसलेले आनी मागीर एक लार कशें आयले आनी मागीर आमकां 2च रो दवरले आनी फकत 100 लोक एका मिसाक. असले दीस आमी काडल्यात. जायती दूख भोगली. पूण आतां देवान बाबा भयणीनो आमकां कितलें मेकळेपण दिलां. आतां तरी सायबा तुपा म्हणपाचें फुडले दीस, पूण आतां तरी आमकां हें कांय बरें मेकळेपण आसा आनी देवान तें सदांच दवरचें. आनी हाकाच लागून आमी इतली जाण हांगा पावूंक पावलीं. देखून बाबा भयणीनो तुमकां हांव खेरीत भाशेन सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतो बंदाबोस करून त्रास करून जायतीं पयसतान लागींतान
जायते भाशेन प्लॅनिंग करून सॅक्रिफीस करून घाम आनी गरमी आनी हें तें सगळें फाटीं धरून कितें तरी समथींग वॉज पुलिंग यू हियर देवाचो मोग आनी भाग्यवंताचो मोग एंड दॅट्स वाय यू वर हियर. देखून हांव तुमकां सगल्यांक म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणाक हांव दिनवासता आनी तुमचेर भाग्यवंत जेवाजाचे मोजतीन आशिर्वाद मागता. खेरीत भाशेन हांव दिनवासूंक सोदतां. आयज आमच्या मदें रोमारिया आसा शिशिनी ह्या वारादाची. तांकां पळोवन हांव चड खुशाल जाता आनी तांकां म्हणटा तेन्ना जावं आमचे पाद्री भाव आयज आयतारूय जावनूय जायते जाणटे आयल्यात, सगल्यांकूच जावंक ना, आमी समजूंक जाय. पाद्री भाव जावं आमची मोठवाशी लौकीक आमची बाबा भयणां आनी हेर तुमी आयल्यात ती तुमची म्हाका चड अपुरबाय दिसता. इतले त्रास काडून तुमी आयलीं देखून. खेरीत भाशेन ह्या वारादाचो डीन फादर एलेक्स डिसोजा बोरवोशाचे सायबणीचे इगोर्जेचो शिशिनी इगोर्जेचो पादविकार तो. ताणें भार घेतलो ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो साबार जबाबदाऱ्यो वांटून घालूंक, फिरगोजांनी वांटून घालूंक. आनीक तोच येजमान यादनीक कसो रावला आयज आनी आमचे पासत ताणें ही मिसाची भेट बरे भाशेन भोगतीन भेटयल्या. ताचे पासत फादराक हांव दिनवासता तुमच्या नव्यान. आनी त्या प्रमाणे मागीर फुडें ताणें उमकें मार्कात केल्यो वस्तू आनी फादर जोझफ गामा पातकूर चिंचोणेचे इगोर्जेचो ताणें आमकां व्हरता बरीत देवाचें उतर परगट केलां. आनी मागीर आमची ओसोडणेची आसोलनाची आमची तोरणाटी आनी फिरगोजकारां कांय बरो आपले मोवाळ मधूर ताळे देवाक वयर काडून आमकांय तें शिकोवन आमचेय ताळे वयर काडून मागण्याचें वातावरण ताणें निर्माण करून आमची काळजां मनां देवाक उबारल्यान ताचे पासत तांकांय हांव खेरीत भाशेन दिनवासता. आनी मागीर कोणें सुरवातेचीं उतरां कोच्चीं, कोणें भावार्थाची मागणी करची आनी हेर वस्तू करच्यो तेंय बी वांटून घालें. कांय बरी मांडावळ आमकां दिसून येता बाबा भयणीनो. हाका लागून तुमकां हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता सगल्यांक. आनी दुसरे सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. आनी तिसरे सुवातेर तुमच्या गवळीक वावराचेर देवाची भरपूर बेसांवां आनी कृपा वचची म्हूण भाग्योन जुजेवाजाचे मजतीन हांव हे बरें आवडे तुमकां पाठयतां. आतां थोड्योश्यो कळवण्यो हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदतां. आतां फुडले मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी मागीर फाल्यां आमची दोबाची परब 16 जानेराची सोमार. मिसांची मांडावळ हे भाशेन आसा. सकाळीं पयलीं आमचें मीस 5 वाजता आनी मागीर 6, 15, 7:30 आनी 8:45 आनी दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत भेटयतले आनीक ह्या मिसार ते प्रवचन करतले. खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो आमचो बिस्प चड उजवाडाक दिश्टी पडना. नेवर इन द लायमलायट. इतलीं वर्सां हांगा आसा. कोणाकूय दुसऱ्या बिस्पाक शेजारच्या बिस्पाक वा आनी कोणा लागीं तो मागता तूं बाबा मिस कर रे, सेर्मां कर रे. पूण हे फावटी आमी ताजे लागीं मागलें, जायत्या जाणांनी मागलें तूंच कर म्हूण हे फावटी मीस आनी सेर्मांव आनी ताणें मान्य केलें, आयकलें आनी आतां आमचे मदें तो आसतलो हे मिसाची भेट भेटोवंक आनी प्रवचन करूंक. आमचें पारंपरीक मीस आसा भाग्योन जुजेवाजाच्या घरांत मुद्दम ताचें घर तें आवडीची सुवात. ताच्या घरान आमी मीस करता. परबे दिसा देनपारच्या 12 वरांचेर ताचें घर म्हणल्यार ताचो वाडतो ओरातोरीचें कूड आमी म्हणटा. थंय मीस जातलें फाल्यां 12 वरांचेर. आनी मागीर परबेचीं 2 मिसां उरल्यांत तीं सांजे 4 कोंकणी भाशेन आनी निमणें मीस परबेचें 5:30 वाजता ते इंग्लीश भाशेन. आनी ते चडशे आमी कोणाक कामाक वेतल्या पासत चिंतून दवरलां कित्याक 16 टुमोरो इज अ मंडे आनी कामाचो दीस इट्स अ वर्कींग डे. ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो कळवण्यो तुमी जाणात तें खरें म्हणल्यार आनी निमणें नोवेन आमचें खरें म्हणल्यार कुमसारां कोणूय जावंक सोदता आजून जाल्यार मिसान दिवंक जाय.
उपकार मागणी विनंती बरोवंक जाय, देणगी दिवंक सोदताय, डोनेशन वो आमच्या स्टॉलान बो करून आमचो कालेंदार वो हेर धर्मीक वस्तू तूं जर घेवंक सोदताय जाल्यार बघून आमचो कालेंदार तुमी चुकोवंक फावना, कित्याक ह्या वर्साक आमी तो चालू आसलेले परिशदेचेर आटापलेलो आसा व ताचेर आदारलेलो आसा. आनी मागीर आमी दुसऱ्यो सवलती तुमकां दवरल्यात त्यो जावं वॉशरूम्स आमचे थंय फेरी पिवपाचें उदक माटोबर आनी भायर बी, आनी तुमचे पोटाची बूक मारूंक तुमचे पोटाचें पळोवंक सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन तुमचे सेवेक. खरें म्हणल्यार ह्या वस्तूंनी आमी कांय हांगा धंदो बिजनस करिना, कांयच फायदो ना आमकां, पूण तुमच्या बऱ्याक तुमी जे परी बरे भाशेन येतात तशी तुमी परत बरे भाशेन घरा पावलेली आमकां जाय, आनी ह्याच मनान बऱ्या मनान आमी हें सगळें तुमचे पासत करता. आयज आनी फाल्यां भाग्यवंत जुजे वाजाची सांतवार खरें म्हणल्यार नोव्हेनाच्या पयल्या दिसाकतान हें आमी करीत आयल्या. म्हणटच एकूच दीस उरला म्हणटच देखून हांव म्हणटा आयज आनी फाल्यां भाग्यवंत जुजे वाजाची सांतवार सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताची मुर्ती सोहमो घेवंक वो भेट दिवंक 7:30 सकाळीं ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. ज्या आमच्या भावां भयणाक देवाच्या निर्मोणान आयकुपाची मातशी कठीणाय आसा, आवगडाय आसा, हियरींग इम्पेयरमेंट, आनी नोव्हेनाच्या दिसांनी आमी हें करीत आयल्या. आमची पळय एक भयण आसा, दिसपट्टी चारांच्या मिसाक आमी करीत आयल्या, आनी आयज निमणे मीस, निमणे नोव्हेन म्हणटच निमणे मीस ही सवलत आमी दिल्या असल्या आमच्या भावां भयणांक हें मीस समजूंक. कांय बरे भाशेन आमची भयण हें मीस आमकां समजायता. आमकां कोणूच जोड जावंक फावना बाबा बुडीनो, कोण थोंटो बेरो पांगडो म्हूण ताका आमी भायर उडयना. जेजून केन्नाच तांकां भायर उडोवंक नात. हें चिंतून असल्यांचो आमी बरे भाशेन निगा करून तांणीय समजूंक जाय मीस, तांणीय आमचे भाशेन देवाक वाखाणूंक जाय म्हूण ही सवलत आमी नोव्हेंबर तांकां दिल्ली. आतां गरजेचें तें एकूच पावट तें आमचे मदें आसतलें. फाल्यां 10 वरांच्या मिसाक, फेस्ताच्या मिसाक आमची भयण आनीक पावटी जोसफीन तिचें नांव ती आसतली. असल्या आमच्या भावां भयणां पासत हें मीस आपले भाशेन तांचे भाशेन तें इंटरप्रेट करूंक. सो द होली मास वील बी इंटरप्रेटेड इन सायन लँग्वेज. आमचे वॉलंटियर्स आसात बाबा बुडीनो हांगा, तशें भायर पार्किंग वॉलंटियर्स आसात. आयज पासून 1 पासून कितें बाबा आयकूंक ना आमी, कोणाची कितें उजत जाली वो कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें वो कोणाची झगडी जाली, सगळें बरे भाशेन चल्लां. तुमी केलां तशें उरलेलो एकूच दीस फाल्यांचो तुमी बरे भाशेन तांचें आयकोन समजिकायेन बरे भाशेन मोगान तुमी तांचें आयकोचें म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. कित्याक फाल्यां मातशे लोक जातलो दिसता चड, देखून आमी मातशें एकामेकाक समजून करुया. कित्याक एकल्यान तर मोटोर आपलें ओ कितें वांकडें दवरलें तें मागीर सगल्यांकूच मागीर आळ उडटी. मागीर हांगा फोन मार रे, हांगा अनावन्स कर रे, हें जावंक फावना. म्हणटच देखून तुमी मातशें शिस्त सांबाळची आनी आमचे वॉलंटियर्स सांगता तें तुमी आयकोचें. निमणे सुवातेर बाबा बुडीनो तुमकां जाता जाल्यार म्हणटलो आसलो, तुमी म्हणटले आयजूच आमी मिसाक आयल्यान फाल्यां कोणी जावचें, पूण जाता जाल्यार 10 वरांच्या मिसाक तुमी येवचें म्हूण हांव तुमकां सगल्यांक पयलें आमच्या पाद्री भावांक आनी तुमकां आमंत्रण करता. तुमी फेस्ताक येवंक जाय. 10च्या मिसाक जायना जाल्यार आनी खंयच्याय मिसाक तुमी आयले म्हूण कांय ना, पूण सांताक मान जावंक जाय, देवाक अनोद जावंक जाय हे परबे वरवीं, आनी आमच्या सांताचें नांव सगळ्या शिमापुर्यान परगोड जावंक जाय. जाता जाल्यार टीव्ही वयले मीस मातशे पळय नाकात, बेश्टे पळय फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग, येस, नॉट पार्टिसिपेशन प्लीज. आनी आमच्या बिस्पाचें मन तशेंच की आतां बाबा ऑल ऑफ अस वॉज शॉपिंग मासेस ऑन इंटरनेट ऑर ऑनलायन, इट विल बी डिस्करेज्ड, इज टू बी डिस्करेज्ड. आनी हाका लागून खुद देवाच्या घरांत आमी मिसांत वांटो घेता तें अदीक मोलाचें आनी तें व्हरता बरीत. निमणे सुवातेर बाबा बुडीनो आमची कांय कुडतोरी थंयची आमची भावां भयणां आसात, तांचें कपेलाचें काम चालू आसा. आसूम सायमणीचें कपेल तांचें आजून इन द स्टेजीस ऑफ गेटींग कंप्लिटेड. म्हणटच ती आमचे कडेन इल्लोसो आदार मागूंक आयल्यान दुडवांचो जाता जाल्यार कोणाकूच फोर्स ना, पूण तांणी आमचे लागीं मागलें आमी हांगा येवंक गाय म्हूण. आमी म्हणलें यो. आनी मागीर तांणी एक ह्या निमित्तान कॅलेंडर काडलेलो आसा, ताचें मोल 100 रुपया. आनी ह्या कॅलेंडराचेर बऱ्यो वस्तू घाल्यात तांणी. कसल्यो त्यो?
भलायकीच्यो ज्यो भलायकी विशीं आमकां कितें बुद्ध आसा आमचें डायट जावं वो कितें आमचें साकरेची खबर वो आमचें आनी कितें दुसऱ्यो एरियार वस्तू आमकां ज्यो भलायकेक बऱ्याक पडटल्यो झाडां आसात थोडीं वखदाची असल्यो खबरो तांणी त्या कॅलेंडरार छापल्यात आनी तूं तर इल्लोसो तांकां आदार दिवची जाल्यार तुज्या घरान कॅलेंडरूय पावलो आनी कोणाक तूं आदारूय दिवंक पावलो ह्या मनान तुमकां तर जाता जाल्यार म्हणटलो आसलो तांकां इल्लोसो आदार करात तांचें कॅलेंडर घेवन आनी देव तुमचेरूय आशिर्वाद घातलो त्या प्रमाणे देव बरें करूं आनी मोग आसूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भगेन तुजे वाजाचे नोवेना मागणे सगली म्हज्या फाटल्यान म्हणची. मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजेपांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका भगवान तुजे बाजार पवित्र आत्म्याचे फुर्तेन आनी आंकवार मरेच्या आश्रयकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भगवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका साथ म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी सतसताव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय ते माग. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी घरा वेताना माय मारये आनी सांत जुजे वाद जेजूक शेवट पर्यंत विस्वाशी रावली तशें आमी तेच करूंक भास दिवन सांताची मजत मागून गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. Bagivon zalia amcia bava vinoita tuci mozot pavoi sakshi diuk Jesu bava pozru urben bor amka zagor zuze vaza amcia bava tuce pazot arga moima Bapak Jesu povitrat mia arga moima sasna suze vaza amcia bava tuce pazot arga moima Bapak Jesu povitrat mia arga moima sasna
Check one. This one. This